राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षान अभ्यास करून वक्तव्यां करची, बेठेच टीव्हीर येवपाक जाय म्हण नाका ते आरोप करचे न्हय अशें मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष नंदादीप राऊत उलयला. जाल्यार आदल्या पॅनलान पालिकेन कांय कामां केल्ली ना म्हण आरोप करच्या पयलीं एनसीपीन पालिका वेंचणुकेक मुरगांवांत एक तरी सीट जिखोवन दाखोवचें म्हण दीपक नायक उलयला. RDXGOA खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. 2 दिवसां पयलीं म्हाका दिसता प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो एनसीपीन आनी तेंच्यांनी स्टेटमेंट केलें की पयलींचे कावन्सील टोटल फेल्युअर म्हणून. ज्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो म्हाका तांकां सांगपाक जाय की तेंच्यांनी सारकें पळोवन उलोवचें. प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो की टीव्हीर येता म्हणून उलोवचें न्हू. खुबशी गोश्ट्यो घडल्या की म्हाका दिसता खंयच्याच कावन्सिलान अशें घडोवंक ना. जे टर्म हांव 16 म्हयने उरलो, म्हाका दिसता 16 म्हयन्याच्या भितर हांवें कमीत ते 35 कोटीची कामां केल्या. हांव मानता की तो पाश्कोल बाब खरोच बरो मनीस आसलेलो आनी तेज्या मनान काम करपाची क्षमता आसलेली आनी म्हाका तेणी लास्ट टायम सपोर्ट केलेलो आनी तो कोविडा कारणान तो आमकां सोडून गेल्लो आसा. तरी सुद्दां त्या वॉर्डान सुद्दां आमी डेव्हलपमेंट केलेलें आसा. जे वॉर्डान पाश्कोल बाब आसलेलो स्वता हांवें थंय इनॉग्रेट केलेलें आसा. टॉयलेट 14 सीटर टॉयलेट आमी इनॉग्रेट केलेलो आसा. पेवर्स घातलेले आसा आनी खुबशीं कामां म्हाका दिसता 40 लाखाची तेजे ऑलरेडी कोट केलेले आसा आनी ऑर्डर येवपाची आसा. Allegations keep being made actually. If you see last 5 years, more than 5 years, there has been no flooding in Vasco, and that is a major, that's one thing that has happened where no flooding. It's a hallmark for us. Our council, we have worked towards it with the help of the MLA. WRD has helped us. You look at, these are things that don't get highlighted. Earlier, Mangor, when you used to come up to Mangor, you used to see those fields. Always, every year, there used to be flooding. Below the bridge, there used to be flooding every year. But these last 5 years, obviously it has been done with the help of the MLA, through his office, the WRD, the PWD, and the municipality. Together, we have worked together, and these are the results that we see. इलेक्शन्स काउन्सिल इलेक्शन लागीं पावलेले आसा. नाका जाल्ले खंयच्यो पार्टी वयर सरतात आनी आमकां क्रिटिसायज करता, आमकां ब्लेम करता. आमी एक्स काउन्सिलर हांगा बसलेले आसा. प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण इतलेंच की हेंच्यांनी आमकां एक्स काउन्सिलर कांयच करूंक ना म्हणून तुमकां पटोवन दिलेलें आहा की लास्ट काउन्सिलर आमी कितें कितें केलेलें आहा पळय तें जे कोणीच खंयच्याच काउन्सिलान करूंक ना. जेन्ना म्युनिसिपालिटी फॉर्म जाल्लेल्या स्टेबिलिटी म्हणटा ती आमी दाखयल्या. स्टेबिलिटी 5 वर्साच्या काळान आमी 4 वर्साची स्टेबिलिटी दाखयलेली आहा. मोर दॅन 4 years स्टेबिलिटी दाखयलेली आसा आनी त्या स्टेबिलिटीन आमी डेव्हलपमेंट खूब केलेलें आसा जे खंयनाच खंयच्या काउन्सिलान करूंक ना. मेन म्हणटा तो आमी गार्बेज कलेक्शन हेच्या पयलीं केन्ना जालेलो? खंयच्याच म्युनिसिपालिटीन थंयलेलो ना. म्युनिसिपालिटी एकदम बँकक्रप्ट आसलेली. जेन्ना आमी काउन्सिल म्हणून गेल्लेले काउन्सिलर बँकक्रप्ट आसलेली, पेमेंट घालपाक पयशे नासलेले. खंयसर तरी म्युनिसिपालिटी स्टेबल केली. फूल जो फंड 14 फायनान्स ऑर 15 फायनान्सान विथ द हेल्प ऑफ मिनिस्टर आनी आमचो MLA हेच्या हेल्पातून आमी ते ग्रांट्स हाडले आनी मॅक्झिमम डेव्हलपमेंट केलेली आसा आमी. म्युनिसिपालिटीक व्हेकल्स नासलेल्यो. 4-5 कॉम्पॅक्टर्स हाडले, 2-3 ट्रक हाडले, झेनॉन हाडली. ज्या म्युनिसिपालिटीन केन्नाच JCB घेवंक ना ती JCB परचेस केली आमी. ऑलवेज हायर करताली. ऑनलायन केलें आमी. टॅक्स कलेक्शन ऑनलायन केलें. हेच्यान डेव्हलपमेंट आनी कितें जाय? 10 कामां पैकी समज एक काम जायना, 9 कामां जाली जाल्यार एक काम जावंक ना पळय तेका एक क्रिटिसायज करपाक लागून उठलेले आसा. म्हाका सांगपाचो एकूच उद्देश आसा, जे कोणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आहा तांकां समज कापासतात आहा जाल्यार तेंच्यांनी स्वता येवन कॉन्टेस्ट करचें आनी एक वॉर्ड जिखोवन दाखोवचें. 25 वॉर्ड आसा तेंच्या फुड्यान. नॅशनलायज पार्टी, NCP नॅशनलायज पार्टी आसा. हे जे लिडर क्रिटिसायज करता आमकां, जो म्हणटा काय डेव्हलपमेंट जावंक ना, म्युनिसिपालिटी काउन्सिलर्स आर फेलियर, तेणी स्वता बसचो. 1 ते 25 वॉर्ड आसा, खंयसरूय बसचो आनी इलेक्ट जावन दाखोवचो.